दिसता आनी ताका लागून आयज आमी खास करून सीएमा कडेन रिकमेंडेशन केल्ले कितें आसा काजूचो जो रेट आसा तो मिनिमम आज सद्याच्या आयच्या रेटीक 105 रुपया आसा 105 रुपीज तो मिनिमम 200 रुपया मिनिमम जावचो आमचो सामकें आसा आनी त्यो 200 रुपया खंयचे प्लेसीचेर मेळचो जे आमी डिटेल हातूं भितर आमी दिल्ली कडेन आसा दिल्ली कडेन आसा ताजेर स्टडी करची तेणी आनी ताजेर आमच्या कडेन तो विशय सांगचो खुबशीं भायली बी आज हांगा आयात जाता आनी ताका लागून खंय तरी गोंयची बी जी आसा ती आजून पयले काणकोण सांगें केपें येवच्या पेडणे बिचोली सिकरी हो जो वेस्टर्न सगळे घाट आसा तातूंत मॅक्झिमम हे आमचे काजू कल्टिवेटर सगळे बागायतदार सगळे जे आसात ते सगळे आमचे बहुजन समाजाचे सगळे लोक मॅक्झिमम लोक आसात आणि सगळे लोक ह्या काजू हेजेर एक मॅक्झिमम आपल्या वर्स म्हणजे 1 वर्साचे 3 महिने काम केले नंतर 1 वर्स आपल्याला ह्या काजू हेजे जगताले लोक आहेत कोणाच्या भुरग्यांचें लग्न करपाचें कोणाच्या भुरग्यां शिक्षणाचो खर्च कोणाचो बाकी आनी वेगवेगळे जे वर्साचे खर्च कितें लागता त्या खर्च काजू सिजनाचे लोक सगळे जगताले आनी आतां जे पद्दतीन रेट आमी पळयले जाल्यार ती काजू खंय पुनावपाची वचपाची परिस्थिती ना अशी परिस्थिती आसा हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन कारण हो जो वर्ग सगळो शेतकरी वर्ग आसा आनी तांकां आयज जर खंय तरी आमी दिलासो दितलो आनी ती घर जर चलतली तातूंत भितर आयज हे आमचे कोरोना वायरस जो आमचो आयिल्ले कडेन तातूंतल्यान आनी इफेक्ट जाल्ले कडेन आसा कारण आमी पळयता की आमकां घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना आनी सगळे काजू बागायत खंयचे सगळे वेस्ट जाल्ले कडेन आसा सो ह्या लोकांचो फुडल्या वर्साचो म्हणजे फुडली जो 3 वर्सांचो असो इफेक्ट पडले कडेन आसा जातलो असो की आमी फुडें वचपाचें कशें अशें वाट फुडली दिश्टी पडना फुडें शेतकार लोकांक फुडें कशें करतले बाकीचे पिकाचे खूब प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा सो हातूंतल्यान जर वाट काडटले जाल्यार हांव आयचे हितूंतल्यान म्हणून तुमकां गव्हर्मेंटाची कॉपी दिता इतलेंच म्हणून की मिनिमम 200 रुपयाचे प्रायस दिवचो आमकां हें सांग क्लियर आसा आनी ते कशें पद्दतीन आसा तातूंत आमी सगळी स्टडी घातली कडेन आसा कारण आमी पळयतात की एकदां काजू सुकाळपाचो जो मळ आसता तो मिनिमम वर्साक 2 ते 3 फावटी सुकाळची पडटा तातूंत भितर जवळ जवळ 5 ते 8% सुमार काज जे आसा ती आमची मरपाक वता वर्सान वर्स जी व्हडली 8-10 वर्सांची वयर काज जी गेले नंतर ते रोटो लागता तेन्ना ती मरपाक वता ताजे नंतर ते सगळे आमकां पुनावणी करप सगळे एक कडेन हाडप ताजी वळणी करप सगळी आनी ताजे रस करप ज्यूस काडप फेणी काडप उराक केले नंतर फेणी काडप आज उराकाक खंय जर भायर वता जाल्यार ताका थंय वचपाक मेळना कित्याक सगळें बंद आसा आनी उराक जर टायमार जर जालें जाल्यार ते खंय भायर वतले जाल्यार वचपाक मेळना तर उराक काडप ते नंतर फेणीची परत फर्मेंटेशन करप ही खूब प्रोसेस जाता खूब व्हडलो प्रोसेस आसा आमी पयलीं म्हणटाले की घरांत कोण 4 लोक बेकार आसले नंतर ते वचून काजू बी करताले पूण आतां तशी परिस्थिती ना आतां लेबर इतले म्हारग जाल्ले कडेन आसा की लेबरांक घेवन जर करतले जाल्यार खुबशे चेंजीस जावप खूब गरजेचे आसा दुसरी गोश्ट आसा की आतां आमचे फॉरेस्टाचे आमचे ज्यो काजू आसा म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो काजू आसात त्यो काजूचे प्लॉट जे आसात कुपाचे आमचे फॉर एग्जांपल ह्या वर्साक तांकां थंय कांयच आमकां म्हणजे पावणी करपाक मेळ्ळे कडेन ना थोड्यान पावणी केल्ले कडेन आसता ती खूब पयशांनी केल्ले कडेन आसा म्हणजे डिपार्टमेंटान आनी चेअरमॅनाक कॉपी करतना ते खुबशे लोक आमचे जे दोंगराळ भागाचे लोक आसा जे काणकोण केपें सांगे मॅक्झिमम लोक कुपां हेजेर आसात फॉरेस्टाचे खूब आसा आनी तेजेर एका लोकांनी एकूच विचार करपाक जाय ताका लागून चेअरमॅनाक आमी वेगळे स्पेशल निमंत्रण दितले कारण विशय असो आसा की तेजेर विचार करपाक जाय कित्याक कारण 4-4, 5-5 लाखांक पावणे हाडल्यात आनी आतां ती 4-4, 2-2 लाखाची ती म्हणजे पुनावणी जायना सो हेजेर कितें तरी वेगळे गोवोरमेंटान विचार करपाक जाय एकंदर जर धरले जाल्यार काजूचो प्रायस हो 200 रुपया जालो जाल्यारच खंय तरी शेतकाराक दिलासो मेळटलो हें म्हागे सांगपाचें तात्पर्य पण जे उर्राक म्हणटा पळय ताका एक वॅलिडिटी आसता न्ही रोखडें ते मागीर हय उर्राकाक मॅक्झिमम 1-2 म्हयने मागीर ते उर्राक ते तातूंत कांय हें उरना कित्याक फेणी वर्सान वर्स टिकून उरूंक शकता पूण उर्राक टिकून उरना आनी ताका लागून जर आयज उर्राक काडले जाल्यार फुडले 15-20 दीस भितर ते उर्राक ते मार्केटाक वचपाक जाय जाल्यारच ते खंय तरी हें उरता नाजाल्यार परत तेजें फेल जाता ओके ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कलेक्शन पॉयंट भायर वचूं शकना ना ओवरऑल एग्रीकल्चर फॉर म्हणजे सांगपाक उद्देश आतां फ्लोरिकल्चर आतां आमच्या थोड्यान जवळ 10 ते 12 फ्लोरिकल्चर कल्टिवेटर सगळे मोठ्या प्रमाणात बिझनेस मेळटले पूण आयज तांकां भायर ते मार्केटींग करतले करून मेळना कितलीशीच तांकां लॉस जाल्ले कडेन आसा शुगर केनाची फाटली सांग मोठ्या प्रमाणात तुमकां खबर आसा फॅक्टरी गोंयची चालू जाली ना भायर शुगर केन व्हरपाक लागलो पूण ज्या पद्दतीन कल्टिवेशन हांगा कटींग करून महाराष्ट्रान जावन ते महाराष्ट्रान गेले ना आयज जवळ जवळ सांगी भागाक म्हाज्या जवळ 50 ते 52 प्लॉट आतां खाली पडले कडेन आसा म्हणजे शुगर केन विदावट कटींग थंय उरले कडेन आसा तेंच्यात वॅल्युएशन करून तेंचो परत गव्हर्मेंटाचे कसो कितें उपाय काडटा ते आमकां पळोवपाक पडटलें सो एक मागणी मागीर ओवरऑल म्हणल्यार बाकी खंयचेच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितले जे आसा ते हितून आतां काजूचें वचपाक शकना आमी काजू घेवन खंय तरी वतले जायत प्लॉटान वतले जाल्यार वचपाची परिस्थिती वचपाक मेळना अशे पद्दतीन थोडे खंय थंय उरले कडेन आसा प्लस जेंकां वचपाक मेळटा म्हणजे ते कोणाक काजू जे कोण वचून करता आपल्याक तांकां खंय फुडें आपल्याक कशें करपाक रेट मेळना तांकां मागीर खंयचेच उरच्यान जायना म्हणजे टोटली लॉसान पडटा सीएमान कितें म्हटलें सीएमान आज सांगले कडेन आसा हांवें सीएमान डिटेल सगळे दिल्ले कडेन आसा ही कॉपी आसा ताची हांवें दिल्ली ती तो डिटेल हांव सीएमान दिल्ले कडेन आसा हाजेर ताणें सांगले कडेन आसा की हाजेर विचार करता आमी सगळे कित्याक ही कॉपी जी आसा ती आमी गव्हर्नराक केल्ले कडेन आसा चीफ सेक्रेटरी केल्ले कडेन आसा आमचो
त्यानंतर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी केल्ले आसा, त्यानंतर मिनिस्टरा केल्ले कडेन आसा, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मिनिस्टरा केल्ले कडेन आसा आनी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हांकां 6 जाणां ही कॉपी हांवें सीएमाक सोडून तेन्ना 6 जाणां केल्ले कडेन आसा. सो ह्या ते डिलिव्हरी केले नंतर हेजेर फुडें कितें पळय प्रोसेस गव्हर्मेंट करता तेजेर आमी सीएमान कितें एश्युरन्स दिला अशें ओवरऑल? सीएमान हेजेर विचार करया म्हणून सांगला.